नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो। मायनिंग केशीत कारवारचो आमदार सैल एसआयटी मुखार हाजीर। सैलाचे खासगी जेटी वेल्यान खंय मीन चोरया जाताले एक्सपोर्ट। दुसरे वटेन मायनिंग बंदीचेर साळवेच्या सल्ल्याची जाग ना माग। शिक्षण खाते विद्या प्रबोधनीक पिट्टा 9 टिचरांचो पगार दवरला आडोन। विचारल्यार डायरेक्टर दाखयता मुख्यमंत्र्याक बोटां। विशय तापोवपाची वेलिंगकराची शिटकावणी। वेस्टर्न बायपासान बुट्टी येत म्हूण साळ न्हय उसपुपाची पंच लोकांची तयारी। सुदिनाची चर्चिलाक घेवन मध्यस्थी, मात खर्च प्रचंड वाडटा म्हूण स्टिल्टाचो विशय सद्याक कडे। आणि एमआरएफ राष्ट्रीय सुपर क्रॉस सर्तीचो दुसरो राउंड गोंयांत आयतारा। देशभरातले टॉप मोटो क्रॉस रायडर घेतले वांटो। मेन मायनिंग केशीत कारवारचो आमदार सतीश सैल चौकशेक एसआयटी मुखार शुक्रारा हाजीर जालो। आरोपी ट्रेडर जेकब सैलाची खासगी जेटी वरवीं चोरया मिनाचो एक्सपोर्ट करतालो म्हूण एसआयटीचो दावो। सैलाचे जामीन अर्जाचेर एसआयटी जाप दी मेरेन ताका कोर्टान थाकाय दिल्या। सुनावणी 24 एप्रिलाक दवरल्या। दुसरे वटेन मायनिंग बंदीचेर रिव्ह्यूवा विशीं अजून मेरेन तरी गोंय सरकाराक साळवेचो सल्लो आयिल्लो ना। मायनिंग स्कॅमाचे केशीत एसआयटीन समन्स काडिल्लो कारवारचो आमदार सतीश सैल अटकपूर्व जामिनाक पणजे सेशन्स कोर्टात पावलो। एसआयटीन जाप दिवंक कोर्टाकडेन वेळ मागलो म्हूण सैलाक सध्या अंतरीम थाकाय दिल्या। सैल एसआयटी मुखार हाजीर जालो। आरोपी मिनाचो ट्रेडर फिलिप जेकबाचे बँक खात्याक एसआयटीक सैलाचे वेव्हार सांपडल्यात। फुडली सुनावणी 24 तारखेक जातली। एसआयटीच्या सुत्रांकडल्यान प्रुडंटाक मेळिल्ले म्हायती प्रमाण सतीश सैलाची कारवार एक खासगी जेटी आसा। मेन मायनिंग स्कॅम केशींतलो आरोपी ट्रेडर फिलिप जेकब 2007 ते 2012 मजगती मीन खंय चोरया सतीश सैलाक विकतालो। उपरांत सतीश सैल आपले खासगी जेटी वरवीं ते मीन एक्सपोर्ट करतालो। दुसरे वटेन गोंय सरकार सुप्रीम कोर्टाचो ज्येश्ठ आदवोगाद हरीश साळवेच्या सल्ल्याची वाट पळयता। सरकारान साळवे कडेन मायनिंग बंदी विशीं आदेशाचेर रिव्ह्यूवाचें कितें करप ताचेर सल्लो मागिल्लो। अजून मेरेन तरी साळवेची जाग माग ना। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक।